वागातोर ईडीएमात तिसरो बळी गेलो ताची एक्सक्लुझिव्ह फुटेज पळयात। सोपला त्या सानिदीप कोटाक सुवाती वेल्यान बेशुद्ध अवस्थेत ॲम्ब्युलन्सीत घालून व्हेल्लो। ड्रग्सानच तो सोपला आसूये म्हूण सगळी कडेन बोवाळ। हे केशीत मेल्ल्याचो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आयल्या उपरांतूच चौकशेची फुडली दिशा थारतली म्हूण उत्तर गोंयचे पुलीस उलोवन दाखयतात। सोपला त्या तरणाट्याची फामील चड करून मंगळारा गोंयांत पावता। त्या उपरांत पोस्टमॉर्टम जातलो। बाबूक मात एक न्ही दोन ईडीएम जाय। कोण मेले तरी खंय हेरांचो मूड ऑफ करप बरोबर न्ही। शो मस्ट गो ऑन। काँग्रेस म्हणटी सुटल्या, काँग्रेसाक कित्याक काँग्रेसीन हांवूय रावून आयलो मनीस। म्हाजें इतलेंच म्हणणें आहा की हे जे दोग तीग जाण जे कोण हे जाले तेजें आमकां दुख्ख दिसता, पण हेजे वयल्यान काल जो सन्मान जाला, हांव जेन्ना सन्मानान गेला तेन्ना कमीस कमीस म्हाजे मुखार 50,000चे वयर क्रावड आसलो आनी आमी टुरिजमाक बूस्ट करपाक पळयता। जंय एन्जॉयमेंट चल्ला, दुख्ख आमकां आसा, पण जेन्ना लोक 50,000 एन्जॉय करतात आनी तेजे भितर आमी सहभाग जावप हें आमचें कर्तव्य, आमची ड्युटी की तेंच्या हेजे भितर आमी मूड ऑफ करप ना। शो मस्ट गो ऑन। म्हाका हे सन्मान सुद्दां 2 टायम हाडपा, एक सावथान जावपा जाय। सावथाचे कितले तरी फोन आयले म्हाका हॉटेलकारांचे, बाबू आमचेर लक्ष दवर म्हणून, सगळो पयसो ते नॉर्थान चल्ला म्हणून तेंचोय हांव विचार करतलो, कारण ते सायडीन समज बरी प्लेस मेळ्ळी जाल्यार ते सायडीन आनीक सन्मान रोखड्यान। ईडीएमाक आयिल्ल्या लाखभर लोकांक बूस्ट दिवपा खातीरच आपूण थंय वचून नाचलो म्हूण बाबू अभिमानान सांगता। थंय कोट्यांनी टर्नओव्हर जाला म्हूण ताचो दावो। ताचेर गोवा फॉरवर्डान टिका केली। आतां सनबर्न आमी अलाउड केला, सनबर्नाक हांव पार्टिसिपेट जाला भितर, आमी नाचल्या लोकां बरोबर, कारण कमीस कमी 1 लाख लोक जेन्ना एन्जॉय करता तेका बूस्ट दिवपाक हांवें मुखार सरपाक जाय। आतां दुख्ख हें आमकां जालाच, बट कित्याक शो मस्ट गो ऑन। आणि आता टुरिझम मिनिस्टर म्हणटा की 250 कोटी रुपया टर्नओव्हर झाला। ही एक सरप्रायझिंग गजाल, कारण तो काल एक व्हिडिओ सर्क्युलेट जाला, तो नाचतालो काल थंय, कदाचित तो थंय आशिल्लो आसतलो मातशें सांबाळपाक बी, म्हणून ताका तें कळ्ळां आसलें की 250 कोटी टर्नओव्हर जाला म्हणून। कमिंग कॅटेगरिकली ऑन द ड्रग ट्रेड, दिस इज अ सिरियस इशू। द स्टेट गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड ऑन कर्बिंग द ड्रग ट्रेड। ANC should not be a lapdog of the government. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन बाबूचेर फोग काढलो। ताच्या टायमार खंय ईडीएमाक एकलोय मरूंक नाशिल्लो। येतात की सगळे बिचीस सुन्न आसात, हॉटेलवाले बोवाळ मारतात की ह्यात ना, डिमांडूच ना। प्लेनांची तिकेटी 22,000 24,000 जाल्यार ह्या खेपे प्लेनान 5,000 6,000 तिकेटी मेळटात। अशी आज परिस्थिती आहा। तातूंत भितर सनबर्न फेस्टिवलाक लागून काल पयर जो इशू जाला, म्हणजे हांव चीफ मिनिस्टर आसतना सनबर्न फेस्टिवल जाल्ले, तुम्ही रिकॉर्ड काढा आणि पळयात। म्हज्या टेन्युअरांत एक सनबर्न फेस्टिवलाक एक डेथ जालो तुमकां पळोवपाक मेळपाना, कारण अल्टिमेटली पुलिसांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता टू सी दॅट इट इज टोटली फ्री फ्रॉम ड्रग्स। ड्रग्स तेंच्या टायमान नासलेले, ताणें सांगचें काजा हात धरून, तेन्ना कितें एक्शन जाली, कोणाचे आरोप जाले आनी तेजेर कितले उठले तुमी, काय ना। चर्चिल म्हणटा मेला तो ड्रग्साक लागूनच। Without drugs, there is no Sanman. So if the drugs is not there, Sanman is never going to come here. 100% ban. Ban करता आणि अडून देना फुडल्या ना नेक्स्ट इयर इट शुड नॉट बी ना ते मेले ते कित्याक खातीर मेले अशें दिसता तुका? डोस ते मागीर दोतोरांक दिवन कोणें दिवंक कितें रिपोर्ट डोसाची मेले ते कसलो डोस? ड्रग्स तेणें दाखयचें खंय चल्ला आला, तेणें मुखार सरचें, तोय गोंयकार। बेश्टे लोकांक बेश्टे सांगून फुलोवप न्ही। कला संस्कृती मंत्री म्हणटा ही गोयची संस्कृती न्ही, टुरिस्टां खातीर करचें पडटा। गोयचे संस्कृतीची असले गजालींकडेन तुलना करप शक्य ना। सनबर्न आणि आमची संस्कृती हेजेर आमी कंपेर करपाक शकना। सनबर्न इज सनबर्न, कितले जाण बंद जातात ते तुमी पळयलेले आसात, इट इज देअर डिसिजन। दुसरी गोष्ट आसा, आमी सरकार तांकां बाय फर्स्ट तुमी सनबर्नाचे घे पासीस घे आनी तुमी चला, आमी तांकां सांगना। आयज प्रत्येक भुरगो जो आसा ताका विचार करपाची ताकद आसा। लोकांक जर दिसता बाबा तुमी हितून पार्टिसिपेट जर जावपाक ना जाल्यार तुमी जावपाक जायना। संस्कृती आनी सनबर्ना कडेन हेंच येना, संबंदूच येना। संस्कृती ही संस्कृती। गोंयांक आमचो जो कल्चर हा, म्युजीक हा आमचे भितर, आमकां नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचे ट्युरिस्ट येवपाक जाय, आलो असले इंटरनॅशनल इव्हेंट जावपाक जाय। आदलो बीजेपीचो पेडणेचो आमदार सभापती राजेंद्र आल्लेकारानूय ईडीएमाचे आड आवाज काढलो। पर्यटकांक गोंयाक हाडपाक वेगळ्या गजालींचो विचार जावंक जाय, ईडीएम न्ही। मुळातच अशा पद्धतीचे फेस्टिवल्स, ताका फेस्टिवल म्हणपय चुकीचें,
पण अशा पद्दतीचे इव्हेंट्स जे आसात ते जावंक जायना की तातूंतल्यान आमची गोंयची कल्चर जी आसा त्या कल्चराच्या बाबतीन कांयच फुडें जायना. गोंय ह्या सगळ्या इव्हेंट्सा खातीर कार्यक्रमा खातीर डिफेम जाता. टुरिजम वाडोवपाचे आनीकय वेगवेगळे आमचे प्रकार आसात ते. परवरेचो आमदारूय वचून पुलिसांक मेळ्ळो. But drugs is a serious issue and we need to act on drugs. The drugs and Sanman तुम्ही join करतले politics खातीर काय कोण कितें करतले I wouldn't want to comment on that. But festivals get tourists. But tourists who use drugs, with or without festivals also will use drugs. So I think the main topic is to first nab the drug lords. आणि मायकल लोबोन सांगिल्लें आशिल्लें ऑन रिकॉर्ड इन द असेंब्ली की आपल्याक खबर आसा आपूण नांवां दिता म्हणून. ती नांवां खंय आसा सरकारान वतकर मंत्री जातकर आनी ती नांवां खंय गेली म्हाका खबर ना. ही इज देयर, होम मिनिस्टर इज देयर. बाय नाव दे शूड हॅव नॅप्ड द कल्प्रिट्स हू आर द ड्रग लॉर्ड्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर बेल्ट. ते काय अजून जायना. सो दाखोवप एक, करप एक, ते हांव उलोवंक सोदना. आय sympathize with the families of the people who have lost their lives and I also condemn the type of drugs that have been sold, if they have been sold. ईडीएमाक चोरयांचे सत्र चालूच उरले. तिसऱ्या दिसा कळंगूट आणि अंजुना पुलिसांनी दरेकी 4 जाणांक धरले. Today early morning, the Kalangu police team has busted a major breakthrough by arresting 4 persons from Delhi. They had come down to Goa on 28th. They were present for Sunburn Festival on 28th, 29th. They had stolen nearly 50 mobile phones of different make. We have seized 54 mobiles worth rupees 10 lakhs. Arrested all the 4 accused persons who were found residing at Kalangu in a guest house. Bureau report, Prudent.